नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव दोन बैलाल काणी म्हूण काणी सांगता. हें बरयलेलें प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रेमचंद हांणी. हें इंग्लिशाक अनुवाद केलेलें रक्षांदा जलील हांणी. हांव तुमकी कोंकणीन सांगता. एक गांवांतू झुरी म्हूण एक कृषीक आशिल्लो. तागे लागीं दोन बैल आशिल्लींची. तांगेलें नांव मोती आनी हिरा म्हणून. मोतीक आनी हिराक भारी दोस्ती. तांणी ओटू काम करचें, ओटू खावचें, ओटू खेळचें. येद्रेद्रा बैसून एकल्या एकल्या पळोवन तांणी मौन भाशेन एकल्यान मन आशिल्ली भावना उलोवन घेता आशिल्लींची तांगेले नमुन्यारी. पुरसत आसतना तांणी शिंगा शिंग सिरकानू, निडला नीड आडलानू खेळचे आशिल्ले. काम करतना तशीची आनेकल्या उण जावं म्हणून आनेकल्यान चड करचें तशें तांणी भारी मोगान आशिल्लींची. झुरिल्ले गद्द्या काम जावन आसता तेन्ना तागेले बायलेल भाव म्हळ्यार तागेले मेवणो गया म्हूण एक मनीस हें दोनी बैलांक भाडी दिवन तागेले गद्द्या काम करचे खातीर व्हरू येता. सकाळीं फुडें तांकां व्हरू पळयतना मोतीक आनी हिराक भारी भंय दिसता. अयो आमकां हें यजमानाल घरान दुखून कसल्या भायर घालताची. यजमानान आमकां बिणी विकली की हाका आमी काम केलें पावनी वे. अयो ताणें सांगिल्लें जाल्यार आमी आनीकय चड काम करता आशिल्लींची म्हणून तांकां वच्चाक खुशी ना. तांणी वच्चाक ऐकनाची. गयान मागशी दुखून येद्रा लकयल्यारी तांणी पांय घट्टी उरवून वच्चाक ऐकनाची. मुखार दुखून येद्रा तांडो पळयल्यारी बगल्यान वताची, दाव्यान जावं उजव्यान वताची. कडेन ताव मान कशीपणी करून तांकां घरा व्हरता. व्हरून तांकां बांदून घालता. रात्री जेतना पुराजनी न्हिदताची. हांकां येद्रा दवरलें खाण थंय खावची मन ना. कित्या म्हळ्यार नवो गांव, नवें जन, थंय थोडे गयाले तागेले गोरवय आसाची. हांकां कोणालेय गुर्तू ना. तांकां झुरील गरज अभ्यास जाला न्हय. तांणी कसले खाणें खायनाची आनी एकले उलोवन घेताची. पुराजना न्हिदत तरी आमी धांवल्यार कशी म्हूण म्हणटा मोती. तेन्ना हीर सांगता वय आमी धांवया म्हूण सांगता. सकाळ न्हिदत तरी तांणी आशिल्ल बल घालून तांकां बांदील दोरी सुंटोवन घेवन धांवच्या सुरू करताची. धांवन रात फाल्ली धांवन कडेरी झुरील घरा येवन राबताची. सकाळीं उठान झुरी भायर येवन पळयता यो बैल म्हाका येयल्यांची. ताका खुशी जाता. तांकां आपोवन मोग करता. गांवची जन पुरा धांवन येताची. हें सुरवेपंत पळोवप तांणी बैलांनी इतली दूर दुखून धांवन यजमानाल्या म्हाका येवचें. तांणी पुरा थोडे जन गोड हाड दिताची, थोडे जन चपाती हाड दिताची. पुरा जनी तांकां मोग करताची. झुरील बायले मात कोप येता. तिगेले भावाल घरा दुखून तांणी धांवना येयली न्हय. ती सांगता आळशी बैल म्हूण म्हणटा. तेन्ना झुरी सांगता तांणी जेव आळशी न्हय, तुगेले भावान तांकां पोट्टा घालनी कितकी ताचे खातीर तांणी धांवन येयल्यांची म्हूण म्हणटा. तेन्ना ती सांगता काय ना, म्हगेले भावाक पोट्टा घालूंकय गोतस, काम करून घेवच्याकय गोतस. तुवेंची हें तांकां मोगान माथ्यार बसोवन घेतलां. आज पळय तांकां हांव शिक्षा दिता. तांकां हांव तरणी तणय दिना, पेंडी दिना, खाली सुकल तण दिता म्हूण सांगता. हेर दीस सकाळीं गया वपास येता तांकां व्हरूंक. हेपन तो दोगांक एक गाडी बांदिता. तेन्ना आमोण व्हरू सुलभ जाता म्हणून ताणें गाडी बांदून मारून व्हरतना हीर चिके कोपिश्टू मोतीक मस्त विचार आसा. तो हिरा गाडी बगलेन तांडून खणें घालूं पळयता. मोती ते तांडून सम करता आनी तशें कोर नाका म्हूण सांगता हिराक. तांणी वपास गयाल घर कडेन पावताची. हेपंत तो आनीक एक गट्टी दोरीन तांकां बांदून घालता. आनी बायले सांगता हे म्हाका दोन काम केलें न्हय हांणी, चिके तांकां शिक्षा दिवका. आजी तांकां तूं तरणी तणय दिवं नाका, पेंडी दिवं नाका, खाली सुकल तण घाली म्हूण सांगता. हांकां पेट्ट खेळल दुकी, चमकून आयिल्ल दणू आनी हे नमुने अपमानू तांणी खायनाची. त्या तणा दिकान तांणी दोळे उबारून पळयनाची. हेर दीस सकाळीं तांकां गाद्दी कसो व्हरताची. गाद्द्या भितर हल्ल म्हळ्यार प्लव एक नेगिलो म्हणटा कन्नडान. ताका बांदून कसो पळयल्यार हांणी पांयो मुखार दवरनाची. शपथ घाला म्हूण लेकूक तांणी मुखार वचना म्हणून त्या नमुन्या करताची. कितले मारल्यार तांणी हल्लनाची. कडेरी गया
मोतीक नांका मारू वता तेन्ना हिरा पळोवचें जायना धांवच्या सुरू करता तो तेन्ना ते हल्ल पुरा कुडकी कुडकी जावन वता गया तागेल म्हाक्षी धांवन तागेल गळ्या दोरी दिवन उपास तांडून हाडता म्हाक्षी तेन्ना मोती सांगता कसल्या तूं अशें धांवलो आतां आनीकय चड पेट्ट खावका पळय आमी म्हूण सांगता पेट्ट मारू येवं तो म्हगेले शिंगार उची दाखयत ताका हांव दोग जाणां उबान दूर उडयले सई म्हूण सांगता जाल्यार कसल्या की गयाक तांगेल दोळ्यां भितरी खूब दिसता तो न्हू तांकां घेवन म्हाक्षी येता आनी बांदून घालता रात्री पुराजने भितर जेवणां बसल्यांची त्या वेळेर एक सानी चेल्ली घरान दुखून भायर येता 2 चपाती घेवन येता एक चपाती मोतीक दिता एक चपाती हिरा दिता आनी तांगेल माती परशिता तांकां त्या चपातीन पोट भरना जाल्यार मन भरून येता त्या चेरडाल मोग पळोवन तांणी उलोवन घेताची हांगेल घरान तूं इतली मोवाळ चेरडो येसवय म्हूण सांगता तशीची 2-3 दीस जाता सद सकाळीं कोसू म्हूण व्हरचे गाद्यां भितर हांनी हल्लनाची मुखार वचनाची उपास म्हाक्षाण थंय बांदूचे रात्री जेतना हांनी तरणी तण ना म्हणून सुकल तण खायनाची हे चेरडान भितर दुखून चपाती हाड तांकां खावचे 3 दीस जेतना ती चेल्ली येवन सांगता तुमी पळय आज हांव तुमकां सोडवायता तुमी धावेंच हांग दुखून इत्या म्हळ्यार हांव आयकलें तांणी उलोवन घेतसाची तांणी तुमगेल नांकां दुखून एक दोरी घालताच काय ते घाल्ल्या मस्त दुखता ते मस्त हट करतले गोरवांक तशें नांकां दोरी घालून तांडिताची तेन्ना तांणी सांगिल्लें म्हणून आयकूंका म्हणून तुमी वच्चूक हांग दुखून म्हूण सांगता आनी ती सोडवायत तांकां जाल्यार तांणी हल्लनाची मोती सांगता आमी धांवल्यार ते चेरडा पेट्ट पडटले आमी धांवची नाका आमी हांगा राबुया म्हूण सांगता जाल्यार त्या चेल्लेक तांणी धांवका म्हूण म्हणा ती होडोडान गवजी मारता ना म्हणटा पळय बैल धांवतसाची म्हूण सांग होडान गवजी मारता भितर दुखून जन धांवन येताची तेन्ना हांकां धांवूंक पडलें तांणी धांवच्या सुरू करताची धांवन 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 रात्री नवें हांकां घरच्यांक तांगेल म्हाक्षी वचून त्या बैलान धरूं जायना आनी धांवन 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 मस्त धूर वतरी रप्ताची खंय येयले आमी पळोवया म्हूण पळयल्यार तांकां वाट चुकल्या ही वाट न्हय आमगेल घराची आतां कसो करचें म्हूण अशें पळयतना लागींची बगल्यान एक गाद्द आशिल्लो तांतूं तरणी बटण्या झाड आशिल्लें कितले की दीस दुखून हांगा पडटा ना न्हय वचून लायकून त्या तरणी झाड खाताची पोटभर खावन खुशेन नांदताची उडताची वपास पडली मणकेची निडल दिवन लढाय करून घेताची तितले म्हणटना दूर दुखून एक व्हड पाड्डो तांगेल दिकान येतरच धांवन धांवन हांगेल्या लढाय करूंक आतां तांकां भंय जाता व्हडलो असो पाड्डो हागेल्या लढाय करूं आमकां जायना म्हूण आमी कसो करचें म्हूण सांगता धांवया म्हूण सांगता हिरा ना आमी धांवची तशी ना इता म्हळ्यार तो आमगेल्या जोर धांवतस आतां आमी कसो करका म्हळ्यार दोगांनी उठून मेळून तागेल्या लढाय करका ताणें म्हाका हांडू आयल्यार म्हाक्षी दुखून तूं ताका हांडूका ताणें तुका हांडू आयल्यार म्हाक्षी दुखून हांव हांडिता अशें आमी दोगांनी ओट्टून ताका सोलवाका शिवाय आमी धांवची तशी ना म्हूण सांगून तांणी राखून बसताची पाड्डो लागीं येता आनी तांकां दोगांले आंगार उड्डू येतना हांणी सुरेख उल्लोवन घेतली मणकेची दोगांय 2 दिकान दुखून ताका हांडून हांडून इकडे पाड्डो सोलवता आनी थंय पडता आनी थंय दुखून मुखार वताची आनी हीर सांगता ताका मारका म्हणली केला हांवें म्हूण सांगता तेन्ना मोती सांगता सोलवून तोग्गो पळल शत्रू वयर हात उबारू ना पांय उबारू ना ओडणे पुरो तो पडलो न्हू ते सोलवल नवें आनी आमी मुखार वच्चा म्हूण म्हणटा तेन्ना हिरा वच्चा मन ना थंय आनी एक गाद्यां भितर तरणे तण दिसतस तो खावच्या वता तेन्ना मोती सांगता खेल्ला पोटभरी आनी अपसुवात कसल्या तुका आनी वच्चा आमी आमगेले वाट खंय म्हूण पळोवया म्हूण सांगल्यार हीर आयकना हांव थोडे खावन येता 2 घास खावन येता म्हणून तें गाद्यां भितर देंवता ताणें खातर आसतना दूर दुखून जन येतरच अशी बड्डी घेवन हांकां धरूं आयल्यांची हिरा गाद्यां चिकलां भितर आसतना ताका सुलभेर धांवन येवचें जायना मोती वयरी राबला मोती धरूं जाता तांकां जाल्यार मोती धांवना हिरा एकल्या सोडून हांव कसो धांवचें म्हूण तो थंय राबता दोगांकय तांणी धरताची आनी एक सरकारी कोडकी आशिल्ले ताका दोड्डी म्हूण म्हणटाची थंय व्हरून घालताची थंय कसो म्हळ्यार वाट चुकून आयिल्ले गोरवां खंय वाटेर मेळ्ळ्यार तांगेले यजमान कोण म्हूण गोतना जाल्यार थंय व्हरून घालचें थोडे दीस थंय तांणी राखताची यजमानान सोदून आयल्यार तांणी दंड दिवन तांगेले गोरवां व्हरका ना म्हूण जाल्यार तांणी ते विकताचे कडेन
थंय वचून पळयल्यार कसं पळोवचें, थंय थोडे बैल आसाची, रड्डे आसाची, पाड्डे आसाची, 2 घोडे आसाची, थोडेची बोकड आसाची, थोडे गाडव आसाची. एका पुणी शक्ती ना, पोट्टाक ना तांकां, नीट रब्बू जायना. कसं म्हळ्यार थंय तांकां पोट्टाक घालनाची, खाली उद्दामात दिताची. हें पळोवन तांणी लेखताचे, यो आमकां गयाल घरपुणी वय आशिल्लें, हें न्हय येत्त कसं करचें म्हणून तांणी पोट्टा भुकेन त्या वणती लेवताची. रात्री जेतना हिरा सांगता, हांव कांय पुणी कोण हांगा दुखून भायर वच्चा एक वाट सोदिता म्हणून तो तागेले शिंगान वणतीक खोऱ्यांतच्या वता. तेन्ना तांतू दुखून मात्ते घेट्टी पडताची. ताका धैर्य येता, हो ही मात्ती वणती आमी हें पाडो येता, एक वाट कोरेत भायर वच्चाक म्हणून तो खोरांतुच्या सुरू करता तागेले शिंगान. तितली म्हणटना उद्दा दिवच्या तो एक मनीस येता, तो पळयता, तो भारी कोप येता. तो एक व्हड राज्य हाडून हिरा बांदून घालता. तेन्ना मोती सांगता, पळयलें न्हू तूं केल्लें काम म्हूण, पळय आनी कसं करचें, हांव प्रयत्न पुणी केल्ली न्हय म्हूण सांगता. तेन्ना मोती सांगता, होडणे तूं केल्लें काम हांव मुखार शिता म्हूण सांगता. आनी तो तागेले शिंगान त्या वणती कोरांतुच्या सुरू करता. 1-2 घंटे भर तो काम करता. तितली म्हणटना माती पोवण पोवण वणते भितर हे व्हड एक वट्ट जावन प्राणीन पुरा भायर वची तशें जाता. तांणी सुरवेक पुरा प्राणी भायर वचा म्हणटा. बैल भायर वताची, रड्डी भायर वताची, पाड्डी भायर वताची, बोकडी भायर वताची, गाडवो मात थंय राबल्यांची. तुमी कसल्या भायर वचनाची म्हूण निमगिता तांणी. भायर गेल्या तांणी उपास धरल्या रे काही. कांय भिव नाका, हांगा कसल्या राबता तुमी, वचा भायर म्हूण तांकांय धांवडायता तांणी. मागीर हीर सांगता मोतीक, तूं वय वस, तूं कसल्या राबला म्हूण म्हणटा. तेन्ना मोती सांगता, तुक्क सोवणा वच्चन की आज इथं आमी ओटू आशिल्लींची, आमी कसं जाल्यार ओटूच अनुभव करचो म्हूण सांगता. सकाळ जेतना थंय जनान येवन पळयल्यार गोंदळू खंयचीय प्राणी ना. हें बैलांनी वणती कोरांतून पुरा जना भायर धांवडायला म्हूण तांकां भारी कोप येता. सम तांकां मान घालताची आनी तांकां उद्दा दिवचेंय बंद करताची. एक वार तांय तांकां तण येना, उद्दाक येना. आतां बदल तांगेले हाड भायर येतस, चर्मा दुखून दिसता, नीट राब्बू जायना पाप तांकां. थोडे दिसांना भायर एक डंगूर मारचे आयकत तांकां. 2 बैल आसाची, आमी त्या विकताची म्हणून तांकां भायर हाडताची. एक 50-60 जण येताची त्या बैला पळोवच्याक घेवची खातीर. जाल्यार कोणाकय खायच जायना, हे हाडकूट बैल व्हरून कसं करचें आमी म्हूण तांणी पुरा मागशी वताची. एक खड्डाचे एक मनीस येता, तांबडे दोळे, पळयल्यार तो एक नमुन्याचो भयंकर आशिल्लो. तो येवन हांकां थंतय बोट्टान खोंबून पळयता, हांगेले हांगा मांस आसा की म्हणून. हांकां तागेलो स्पर्श जेतना कळटा हो कसो मनीस, हो खंयचे खातीर आमकां व्हरतस म्हणून. खंडीत आमकां मारून खावच्याक म्हूण तांकां भारी भंय जाता. तो कसो केदय दुड्ड दिवन तांकां मोल्ला घेता आनी तांकां घेवन वचचें सुरू करता. हांकां आंगा भितर त्राण येना, अशाणमना, भंय कश्टान तांणी चमकतर आसाची. थोडे दूर वतना दोगय एकल्यान तोंड पळयताची. तांकां ते वाट्टे गुर्त मेळटा. हें आमगेले फुडले यजमानू जुरील घरा वची वाट न्हय, अशाणन आमकां गयान व्हेल्लें तागेले घराक. पळय थंय आमी येवन तण खावचें आशिल्लें, पळय हांगा आमी उद्दा पिवचें आशिल्लें, पळय हांगा आमी खेळचें आशिल्लें. वय हें आमगेले घराची वाट. आतां कसो करुया, आमी धांवया म्हूण म्हणटा तांणी एकल्या. त्राण ना जाल्यार यजमानाल घरा वच्चें म्हूण एक आलोचना येनाची. तांकां भारी त्राण खंय दुखून म्हूण वतना तांणी दोगय धांवच्या सुरू करताची. धांवतना हांणी लेखय न्ही हांणी धांवता म्हणून हो मनीस पडत खाडाचो उठान घेवन तोवय मागशी धांवन येता. आनी धांवन जुरील घराला येताची. जुरी भायर बैसून आशिल्लो. ताका तागेले बैलां पळोवन भारी खूश जाता. तो येवन तांकां पटोवन धरता. तांगेले अवस्था पळोवन तागेले दोळ्या उद्दा येता. तितली म्हणटना तो मनीस थंय येवन पावता. मेगेले बैल ते म्हाका दी म्हूण सांगता. अरे हे कशें तुगेले बैल जेवचे, मेगेले बैल हे कशें तुगेले जेवचे म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता, हांव दूड दिवन हाडला तांकां म्हणून. पळय तांणी म्हाका कशी लेवन तसाची, तांणी म्हाका सोदून आयल्याची, तुगेले बैल बिडी न्हय हांणी म्हूण म्हणटा. तो तांडू वता बैलाले दोरी दवरून. तेन्ना हिरा ताका हांडू वता जोरान. तागेलो कोप पळोवन तो भिवन मागशी वता. हीर ताका धांवडान गांवां भायर कोण सोडता.
तवपायना तेलवत्त मागशी वपास हीर मागशे येता अत्त जूरी हीराकय मोतीकय तेगेल कोडक्या ऊन बंदिता सुरवे तांकां उद्दा दिता पळय विचाक पेंडी दिता तरणे तरणे तण दिता आनी तांकां मोग करता परशीत आंगा पुरा हे पंता जुरील बायलय भायर येता आनी त्या बैला मोग करून फाटी एकाक उम्म दिता. चिरडोवानो दोनी मूक प्राणीली काणी कशी दिसली तुमकां? नमस्कार. अनेक वरांतू अनेक काणयो ಒಟ್ಟು मेळया.